बाणाले आयज झेडपीची बाय इलेक्शन्स सद्याक आमकां दिश्टी पडटा हांगासर पावस ना आनी इलेक्शन बरे भाशेन जाता आनी जायतो लोक येवन वोटींग करता. असोच तो दीस केलो जाल्यार म्हाका दिसता 60 to 70% तरी वोटींग हे बेनावली बाय इलेक्शनाक झेडपीच्या जातलें. तशेंच पळोवपाक गेल्यार हांगासर आतां 4 कॅन्डिडेट आसात, पूण दिसता की ट्रायंगुलर फायट आसा, कित्याक 3 कॅन्डिडेट जावन आसा. एकलो इंडिपेंडंट ग्रेफन्स फेर्नांदीस, तशेंच आनी एकले इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट एक्स सरपंच ऑफ बेनावली रॉयला फेर्नांदीस, आनी तिसरो आसा तो इंडिया एलायन्साचो आपाचो कॅन्डिडेट जोझफ पिमेंता. हांचे मदें ही फायट आसतली. तशेंच आयज सालसेतीन सेरावली पंचायतीची, तशेंच राशोल पंचायतीची आनी आसोलना पंचायतीची एक वॉर्डाची इलेक्शन्स चालू आसात आनी हे सगळ्यांचें कावंटींग फाल्यां सावथ गोवा कलेक्टरान जातलें. How are you seeing the response? Is it first thing? We have not done the hype. We are totally basic, simple, only groundwork. Hype is created by people who are branded. They need to sell. त्यांक कोणा पळय खोपोवपा जाय तेणी हो हायप केलो आहा. आमी जाणा that our work will translate into the ballot there. So I know people of Benavli till Mobber know the efforts by the Congress workers, not by Royla, by the Congress workers, and to prove to Goa that this alliance पळय केल्या ती फकत नॅशनल इंट्रस्टा केली पुरो, but don't get it to the panchayat level म्हण सांगपा लागून बेनावली give the verdict. ए तुमी असेंब्ली बायपोल करताय काय म्हण the way the campaign is going on. साध्या मनशां रे, यू आर मेकिंग इट सो मच कॉम्पिटिटीव. आमी बारीक मनीस आहाय ते म्हणटाय व्हडले आम आदमी व्हडले रॅली काडटा, ब्रँडींग करता. पंचायत लेवलाचेर असले केलें जाल्यार तो 5 लाखां बजेटान बसतलो मरे. ते मातशें पळोवपाचें कळ्ळेंच. ते 5 लाखां बजेटान बसता जाल्यार तें. आनी आयज आतां सांगता हिंगसून 200 मिटरां भितर आम आदमी पार्टीचें ऑफिस आसा. आमकां बॅनर लावपाक मेळना, थिंग सिंबल आसा. BJP आम आदमी इज टुगेदर. ना जाल्यार आयज पर्यंत ते कित्याक काडूं ना? ऑफिस आसूं, बट अ सिंबल शुडंट बी देर. वाय इज इट स्टील देर? यू कॅन सी दीस. लोकांक लागीं मागता आमी फकत काँग्रेस आनी हें म्हण डिवायड जावन हेरां हें करताय. आम आदमी हॅज फायनली कम टू काँग्रेस ओन्ली टू सीक इट सपोर्ट टू सर्वायव. बट BJP बराबर आसा म्हण कित्याक करता? कित्याक 200 मिटर देखून ना, विथीन द 200 मिटर्स लायन थिंगा MLAचें ऑफिस आहा आनी तेजेर तेंचो लोगो, तेंचे होर्डिंग सगळे आहा. लोकांनी मातशें पळोवपाचें. आमकां 8 जाणांक सांगता की इंडिपेंडंट इफ यू चॅलेंज, इफ यू घरान समज कोणें चॅलेंज केलें तो दुसऱ्या घराक गेलो म्हणनात. इफ आय फायट वीथ माय पेरंट्स डजंट मीन that I am going to join somebody's house. Similarly, if I fight with Congress inside my house doesn't mean we belong to some other party. But who is creating this narrative is with the BJP, because you can see very clearly. आता तुम्ही अवलाकडसून मातशें वयता आसतना प्लीज पळया, सकाळीं आहले आनी अजूनय आसा. वेंट अप टील कारमाना पडली. मोबरा पावना कित्याक आयज म्हाका मिसा घेवपा जाय आसलें. म्हज्या भुरग्यां बरोबर 9 वरांचेर आमचें फातोर्जी सायडीन फाकलान मीस आसता. आय गो फ्रॉम अस विथ देम. आनी पळयलां की द मुवमेंट इज गूड. आय नो मीस आतां सेकंड मीस काबार जालें थिंगा आहाय, बट इन वार्का वॉट वी हॅव सीन इज रियली अमेझींग. द turnout of people is good, response is good over there, even at St. John's also. Thankfully God has also given us a good day today. Sakali मातशें पावस आहलोलो, but now it is bright and sunny. Definitely we have a change coming to Benavli. चडशे भुताचेर कमीशें दिसता लोक. आतां सांगूंक मरे मीस काबार जाता थिंगा आहा. इफ यू सी लोक भायर सरलेलो आहा. आनी आतां हें भुरग्यां मीस आतां पळय जालें तें
तो फर्स्ट मीस जातकच हिंग ऑलरेडी जालेलें. एक्सपेक्टेशन मॉर्निंग म्हज्या बाणालेच्या बारकीच्या व्हडलेच्या कोरमणीच्या आनी कावेलसीच्या भाव भयणाक आज दोन आमकां बरो सनी डे दिला. एज पर द प्रेडिक्शन इट वॉज रेड अलर्ट, बट आज आमकां सनशायन आसा. सो आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट द पीपल टू कम आउट इन लार्ज नंबर्स एंड वोट फॉर टुडे टू ब्रिंग अ चेंज एज अ युनिटी इन दीस बेनावली कॉन्स्टिट्युएंसी. For whatever we can do, we can achieve together for the betterment of the people. So I would like to request them to come out in large numbers, and as per the voting is going on, it's going pretty good. So thank you very much in advance. what is your expectation? Expectation in sense आता लोक भायर सरता थोडे मिसा So you are confident of victory? The victory is excellent, and I'm definitely going to win as the India Alliance is there behind me, backing me up, and so I'm full-fledged. We are on the victory way. ते सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. इट्स अ व्हेरी नायस ब्रायट हॅपी संडे. द संडे इज सो ब्रायट की वेदर फोकास्ट जें आहलें तें वेदर फोकास्ट देखून सद्याक म्हाका स्वता देवान चेंज केल्लें हांव. बिकॉज आज सगळ्यांक युनिटी जाय, आनी ह्या युनिटी लागून इवन गॉड इज विथ अस, द वेदर इज विथ अस, अँड पीपल आर कमिंग आउट. लोक मिसा गेल्लो हा, मिसा सोन लोक सगळ्याक आपल्यागेले वोटींग करपा भायर सरलो हा. आय हॅव कास्टेड माय वोट today in my Carmona government primary school, and response is good. I'm already Kavelosim, Orlim, and आता वारका मुगे राउंड्स करपा येयल्या. बाणालीच्यानूय रिस्पॉन्स बरो आहा. आनी ओवरऑल इफ यू सी दॅट द मूड ऑफ द पीपल, लोकांगे जो मूड आहा तो मूड युनिटी लागून आहा, आनी तेजे भायर कांयच ना. लोकां जाय युनिटी, लोकां जाय सुसेग. हे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुसेग येयलो आहा 2 वर्सां जालीं, आनी तोच सुसेग कंटिन्यू जावपाक लोक आज भायर सरतलो. आनी आज म्हाका दिसता आमकां एक ब्लेसिंग अशें मोळोपूय सारकें क्लियर आहा. सो वी वील ट्राय टू पुल आउट मॅक्सिमम वोटींग टील बाय एटलीस्ट 2 o'clock 3 o'clock मॅक्सिमम वोटींग पुल आउट करपा आमगे प्रयत्न सगळे आमगे टिमीगे आसता. वोटिंगाचो ट्रेंड मातसो स्लो आसा सो दिसना. ट्रेंड स्लो आहा बिकॉज मीस चलता न्हू. एवरी मास इज गेटिंग ओवर. आतां आमी उलयताय म्हळ्यार 10 जावन 10 मिनटां जाले आनी वारका इगोजी मीस चलता. सो यू वील सी देर आर गुड 300 people इनसायड. तो लोक वोट मारतलो, आज वोट मारून वयतलो. सो यू वील सी दॅट मीस काबार जाता, द पर्सेंटेज वील गो हाय. दुसरे मीस काबाजान लोक भितर चल्लो, आनी तिसरे हे म्हाका दिसता तिसरे मीस तिसरे मीस थर्ड मीस काबार जावन आतां यू वील सी मोर पीपल. सो आय थिंक द ट्रेंड इज गुड. वी वील क्रॉस द पर्सेंटेज ऑफ लास्ट टायम 2020 ZP, अँड पीपल आर ओनली लुकींग फॉर पीस इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. लोकां सुसेग जाय, लोकां युनिटी जाय, आनी लोक युनिटी लागून आज भायर सरतले. थँक्यू. रेफन आज इलेक्शन डे, कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुगेलें आतां? Expect victory 100%. थोडा लोक आमगेलो आतां मीस आसून पयलीं लोक वोट मान गेला. सो आतां मीस चालू आहा. सो लोक येतलो. आनी आमगे टोटल बेनावली जे थोडे वॉर्ड आहाय आमगेले, सो चडशें आमगे पळय पंच आहाय, सगळे सरपंच आनी आमगे जावं वॉलंटियर. सो सगळ्यांगेलें काम चालू आहा. सो आमी जात ते भाशेन आख्खें वोटींग जावपा हें करतले. लोक येता वोटिंगाक? लोक येता वोटिंगाक. हय लोक येता. आनी बाणालकार म्हणटा लोक भायर सरतले. पावस बी पडलो जाल्यार कितें? चोय पावस म्हणटा देवा गेले आनी तें एक बेसांव अशें. आनी तूं जाणा आमगे बाणालकारालो पात्रोन संजाम बातीस. संजाम बातीस म्हणो पावसाचो हे. सो आमगेलो लोकांनी डिसिजन घेयलां आनीक आमगे वोटींग सारकें फूल जातलें. आज पासून कितू जालां वोटींग? हे बुथाचेर जालां ऑलमोस्ट 100 जालां मुगे बुथाचेर. हय ते सायडीन हांवें चोयलां. सो आहा लोक मिसा गेलो आहा. सो आमगेलें वोटींग सारकें फूल मेजॉरिटी आमगे कितू जितू पड वोटींग आहा. जर कोणाको जायना सारकी बॅड रेस्ट आहा ते वतले, बट 100% हेर कोण आहाय ते आमगे 100% वोटींग जातलें बेनावली. आनीक हांव आमगेले कोस्टल बेल्ट म्हणजे आमगे बेनावली टू मोबर आख्खे आहाय तेंकोडे. थिंगाय आमगे पंच जावं वर्कर जावं सोशल वर्कर बी सगळे ते आपणागे काम करता. सो सगळ्यांगेले हें आहा की बाबा आमी घरांतून सगळे भायर काडून लोकांक वोटींग करून आमी आपणागे जबाबदार करतले म्हणून तेमी सगळ्यांनी हें केलो. प्रुडंट मिडिया खातीर बाणाले सावन सावियर डायस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.